आमी आसा आतां सद्या बुग्या आमच्या वांगडा आसा श्री सातेरी देवी यांनी आयज लकी कृपान उद्घाटन केलेलें आसा। आमच्या वांगडा आसा आमचे कमिटीचे प्रेसिडेंट बाब सुदेश भंडारी। म्हणजे बाब अंदू तुमी फर्स्ट टायम रोटरी कुपन दवरले आसा नवरात्रा म्हणून कितें सांगपाक सोदता तुमी? आमचे देवस्थान आसा ते हेमादेव सिद्धेश्वर देवस्थानाच्या अंतर्गत येता। आमचे हे देवस्थान पंचायतान आसा, हितून आमचे सातेरीचे देवूळ आसा आनी त्या निमित्तान आमी हांगा नवरात्र साजरी करता। पूण 10 दीस येयल्ले आसा। आमचे 5 गांव आसा, 5 गांवाचे एक दीस सगळे नवरात्राक पयलीं 5 राती हे साजरी करता। मागीर भावीक आपली जी नांव दिता ते भावीकय हांगा मोठ्या उमेदीन हांगा नवरात्राची रात आसा ती आपूण करता। आनीक सगळे हसत खेळत आमचो मोठो उत्सव एक हांगा जाल्ले आसा। म्हणल्यार आमी ह्या वर्साक एक ल्हानश्यो सर्ती काडल्यो आसा। आमी ट्रायल बेजीस आमी एक 800 कुपनांची आमी लॉटरी काडलेली आसा। ते आमचे उत्पन्न हांगा देवस्थानाक कांयच ना, एक आमचे थोडो बार आमकां हातभार लागचो म्हणून आमी ह्यो लॉटरी काडलेली आसा। आनीक तशेंच आमचे हांगा हेमाडदेवाचें हें गोंयाक एकूच देवस्थान आसा आनीक अशें हेमाडदेवाचें दुसरें देवूळ ना। तें देवूळ आमी बांदपाक हातीक घेतलेलें आसा आनीक तेकाय मातसो थोडो हातभार लागचो म्हणून ही आमी लॉटरी काडलेली आसा। मोठो एक विचार आसा की आमी एक व्हडली लॉटरी काडटले आनीक आमकां सगळ्यांचो सहकार्य कसो मेळटा तेजो हो एक ट्रायल बेजीस आसा। देवा आमची सातेरी आमी 2018 सालांत स्टार्ट केलें आनी आमकां प्रोग्राम करता ते फर्स्ट टायम थोडी लॉटरी काडल्या आनी आमकां देवस्थानाक हातभार लावपाक तेव्हा आमकां फायदो जालो। आमी आमची कमिटी आसा त्यांनी म्हणलें लॉटरी घालया म्हणून आनीक आमकां असो लॉटरी घालचे पयलीं आमच्यो सद्याक ऑर्डर जी आसा 50% तेन्ना आमची सर्ती खूब जाल्या। त्या खातीर हांव आमच्या कमिटीच्या वांगड्यांचें अभिनंदन करता। आनीक एक करून सांगपाचें म्हणल्यार ही आमकां सगळी सायडीन हाडपाक आमकां पयलीं पयशे पडटाले हे आमी देवस्थानाचे यूज करनासतना आमकां अमरदास हें हो जे प्लॅन आसा ती प्लॅन आमकां हांगा अरेंज करून दिल्लें आसा। तेका लागून तुमी जे म्हाका देवस्थानाचे तशेंच म्हाजे सगळे वांगड्याचे म्हाका बरो सहकार्य मेळटा। जशें तेजे कडेन कुपन आसा ते बरे उमेदीन आनी बरे तरेन म्हाका सहकार्य करता। आमचे देवाचें काम चालू आसा। आतां 26 तारखेर आमचो देवाचो फर्स्ट टायम जावपाक आसा। हांव तुमच्या सगळ्यांक ह्या लॉटरेट इनॉग्रेशनाक तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता। तशेंच आमचे हेडक्वॉर्टर येणारे आसा तेंचें हांव हांगा स्वागत करता। आनीक हो फुडलो ह्या लॉटरीचे कासाचे कमिटी ठरयले जाल्यार बरी गोष्ट म्हणटा कित्याक आमकां मेन म्हळ्यार डिविजन हांगा कशें आमकां खंयचीच म्हणजे इनकम ना, उत्पन्न ना। लोक येवन जावन देवस्थानाक भावीक येवन जे करता तेच आमकां बरें चड करता अशें समजता। तेन्ना ही सगळ्यांनी हांगा कमिटीन कार्यक्रम आसा लॉटरी तेन्ना सगळ्यांनी लॉटरीच्या निमित्तान लॉटरी सगळ्यांनी घेवन जी आर्थीक जी मदत देवस्थानाची आर्थीक अशें जे आसा तेन्ना सगळ्यांक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी लॉटरी सोडपाक आदार करचो। सुकले कित्याक सगळ्यांक उमेद आसा आमी लॉटरी लागले काडटाय कितें आनी आर्थीक मदत करपाक तें विद्यार्थी करता तेन्ना सगळ्यांक मागताना सगळ्यांक त्यो वस्तू मागीर आनी हो नवराचो उत्सव आसा त्या उत्सवाक सगळ्यांक सहभागी जावप असो बरो करून मनयचो सगळ्यांक मागता सगळ्यांक देव। एक मदत जातली म्हणून तेंचे तकल्यार घेवन एक आसतलें
तुमी पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.